to you all. बाबाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, आमचो देव बरो आनी मोगाळ आनी हेच आयची वाचपाक आमकां सांगता. आयज आमी प्राचीन काळाच्या 5व्या आयतारा आसा आनी देव आमकां सगल्यांक उलो मारता, सगल्यांक सांगता वचात, हाचे फुडें पातो करिनाका. गो एंड सिन नो मोर. देव एका वाटेन काकूटसार दुसरे वाटेन आमकां आमचें जिवीत बदलूंक आमकां सांगता. वायट करता जाल्यार बरें दुसऱ्यांक करात. वायट जिवीत जियेता जाल्यार बरें जिवीत जियेयात. वचात, हाचे फुडें केन्नाच पातो करिनाका. आनी जायते फावटी आमी बरें जिवीत जिवंक आमी विसरता. आमी दुसऱ्यांक नीट करता, दुसऱ्यांक जज करता आनी आमी पापी म्हूण वळखूंक आमी विसरता. तर आयच्या मिसांत आमी देवा लागीं माफी मागुया आनी आमच्या पातकांचो उगडास करून आमी सगळीं म्हणुया, हांव पापी आनी तुमकां भाव भयणी म्हजो गुन्यांव सांगता आनी आमची गुन्यांव आनी बरें करून आमी Sorpoduje da Deus आमची काकूट करून आमची पातकां भोगसूंक आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूंक. Kochwale Papa, patkancie molnacie formon diu tuka koslic koshi bogana. Bogo tuka fawo asloli khas pois korun, tuja boksonechi buzwon tanka diucia, ani shantin jion laucia, tuja puta tuen संसारान लागलो. देखून आमी पापी बुद्धी तुजी विस्वासान तुजी मुखार येता आनी आमकां तुज्या बॉक्सोनी आनी शांती मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत आनी वाचवत चलयता. सासणाच्या सासणांत. इसायास प्रोवेदाच्या पुस्तकावेले वाचप. सोरेस्परान दोरयांतल्यान रस्तो उगडलो, खोल उदकांतल्यान तुमकां वाट करून दिली. ताणें रणगाडे आनी गडे आनी एक बरीच फौज झुजा मैदानार हाडली, पूण ती थंयच आपटून पडली आनी कधीच पडून उठूंक जायना तशी चिड्डलेले दोशिरे पोरी पालवलेले वाती सारकी तोच सर्वेस्कोर अशें म्हणटा. गेल्या कालाचो उगडास करची गरज ना. आदी कितें कितें केलां तें मनान हाडची गरज ना. कोल्याक हांव एक नवें अजाप करता, आतांच तें उजवाडाक येता. तुमकां तें दिश्टी पडना काय? हय, अरण्यांत हांव एक रस्तो उगडटा, जगलांतल्यान वाटो करून दिता. साळसां म्हाका वाकणटलीं, तशेंच
कोले आनी सावो कित्याक मोचे विचलोले पोरचे पिवंक दिवंक हांव ओरोण्यात उदक घालतां, जगलांत नदी रोसता आनी जी पोरसां हांवें म्हाका तयार केल्या ती मोची वाखाणणी करतली. देवाचें उतोर्डें. तुमचो जाबाब आमचे खातीर सोरेस्परान केली ओजापां, आमची काळजां संतोशान मुरगळटलीं. सगळीं म्हणया, आमचे खातीर सोरेस्परान केली ओजापां, आमची काळजां संतोशान मुरगळटलीं. सियोनाच्या गुलामांक सोरेस्परान परतून हाडले तेन्ना आमकां पयलें तें सोंपोनशें दिसलें. तेन्ना खुशालकायेन हांसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या वंटांतलीं एक सारकीं सुटलीं गितां. जाबाब आमचे खातीर सोरेस्परान केली ओजापां, आमची काळजां संतोशान मुरगळटलीं. ओन बावार्थी लेगून म्हणूंक लागले, कसलीं कसलीं ओजापां सोरेस्परान तांचे खातीर केलीं ना? ओय, व्हड व्हड ओजापां सोरेस्परान आमचे खातीर केलीं आनी आमची काळजां संतोशान मुरगळटलीं. जाबाब आमचे खातीर सोरेस्परान केली ओजापां, आमची काळजां संतोशान मुरगळटलीं. जशें नेगाबान उदकाचें लोट नवें पावता तशेंच आमच्या गुलामांक परतून हाड सोरेस्परा. रोडण्या दुकांनी होमता तीं गायनां गावून कोत्ता लुवणी. जाबाब आमचे खातीर सोरेस्परान केली ओजापां, आमची काळजां संतोशान मुरगळटलीं. वेता वेता दुकाबळी चोरलीं, हातांत घेवन भोंवपाचें बी. येता येता गितां गावून आयलीं, माथ्यार मारून पणसाचें बोरें. जाबाब आमचे खातीर सोरेस्परान केली ओजापां, आमची काळजां संतोशान मुरगळटलीं. पुस्तक वाचप. बातम्यो पावलून फिलिपकाराक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हणल्यार केदें मोठें बाग. ही ताची मुखार हेर सगळ्या म्हाका लुकसाण म्हूण हांव धरतां. ताच्या मोगान हेर सगळ्या भक्तांक हांव कबूल जालो. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेल्लो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगोन रावूंक म्हाका फावो केलें जाल्यार हेर सोबत मेळ म्हूण समजो. म्हजे वस्तूंगी समूर पालून मेळटा तें प्रमाणीकपण म्हाका नाका, पूण क्रिस्ताचेर भावार्थाचो विस्वास दवरून मेळटा देवाचें देणें कशें येता आनी भावार्थाचेर दवरलां तें मात प्रमाणीकपण म्हाका जाय. म्हजी आशा एकूच, जेजूक वळखून ताचे पुनर्जीवनपणाचें बळ भोगून ताचे कश्टांनी वांटो घेवन ताच्या मरणान ताचे सारको जावन हे भाशेन मरणांतलो पुनर्जीवन जावन पावतलो म्हूण म्हाका भरवसो आसा. हांव शेवटाक पावलो वो सोंपून जालो म्हूण समजूं नाकात. ना, जसो जेजू क्रिस्तान म्हाका जिखून दवरला तसो इनाम जिखून दवरून म्हाका अजून धांवत आसा. बाबा भयणानो, जिखलो म्हूण समजून हांव बोडाय दाखयना, पूण इतलेंच सांगता, फाटीं सदल्या तें विसरून फुडें आसा ताचेरूच दोळ्यार लावन सगळ्या म्हज्या बोलान हांव नीट शेवटाक धांवून वेता. जें इनाम वयर स्वर्गार जोडून देव आमकां जेजू क्रिस्ता सगळें आपयता तें इनाम म्हजें शेवट. देवाचें उतोर्डें. उतराक सगळीं आतां तरी म्हणटा सर्वीस सगळ्या काळजांत रावन म्हजेशी बदलून येयात, कित्याक हांव सगळोच बरो आनी पापीच जाय.
Sobespol तुमचे सोवे आसूं जुवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजू दोयटनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो सगळो लोक ताजेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो दोन शास्त्रांनी आनी फारिसांनी पोद्वारांत सांपडलोले एके बायलेक हाडली आनी मोडे उबी केली ताणें तांकां म्हणलें गुरुजी ही बायल आतांच पोद्वारांत सांपडला शास्त्रांत मोयजेसान असल्याक फातरावंक मारूंक आमकां फर्मायला तर तुमी कितें म्हणटाय ताचे बोगलांत घालचे खातीर एक कसलेय मीठ सोडून काडूंक ताणें अशें म्हणलें ओडो घालून जेजून आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी तें ताचे कडेन विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें तुमचे मदें जाका पातोक ना ताणें तिचे पयलो फातर मारचो आनी एक पावट ओडो घालून तो जमनीर बरयत रावलो हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कोचरून गेलो ओदीक जाणटे ते पळयले एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बाय नव्या मीठ जावन जेजून तिका म्हणलें बाय हे खंय गेले कोणेच तुजे खास्तीचे फर्मोन मारूंक ना तिणें म्हणलें कोणेच ना सायबा आनी जेजून म्हणलें हांवूय तुजे खास्तीचे फर्मोन मारिना वच आनी हे फुडें आनी पातोक करिनाका जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान प्रितीच्या इश्टानो इंग्लीश भाशेन अशी एक वड आसा एक सेयींग आसा when it comes to our mistakes we are very good lawyers and when it comes to others mistakes we are very good judges म्हणजे जेन्ना आमी चुकी करता आमी आमची चुकी आमी धांपता आनी आदवोग आसता पूण जेन्ना दुसरो चुकता तांकां आमी मीठ करता आमी जज करता जाणा जाय जेन्ना आमी एक बोट दुसऱ्यांक आमी दाखयता तीन बोटां आमी आमकांच दाखयता आमी सगळीं पातकी तुमी हांव आमी सगळीं पातकी आनी पातकी आसतनाच जायते फावटी आमी दुसऱ्यांक जज करता आमी म्हणटा हो पातकी मनीस हो बरो मनीस न्हय आनी जायते संवसारांत वायट केलां अशें आमी म्हणटा आनी दुसऱ्यांक आमी जज करता आनी दुसऱ्यांक आमी दुखयता आमी आमचीच खोशी करता जायते फावटी आमी आमचीच खोशी करता आनी जेजूची खोशी करूंक आमी चुकता तो अशेंच आयच्या शिव वर्तमानांत घडटा एके पोद्वारांत सांपडलेले वस्तोलेक फारिसेव आनी दोन शास्त्री घेवन येतात फातरावंक आनी जेजूशी हाडूंक ताका जेजूक विचारता आमी कितें करूंक आनी जेजू तिका जज करिना तिका नीट करिना तिका खास्तीचें फर्मोन तो मारिना पूण तो तांकां सांगता तुमचे मोदें जाका पातोक ना ताणें तिचे पयलो फातर मारता Let any one of you who is without sin, who considers himself righteous, perfect, should come forward and cast the stone first. आनी हाचे पयले वाचप आमकां कितें सांगता हाचे पयले वाचप इजेयास प्रवादी आमकां सांगता आमी आमची जिवीत बदलूं जोरी हांव दुसऱ्यांक नीट करता जज करता आतांच आयसूनच बंद करूंक आनी आमची जिवीत बदलूंक
आनी हाचे दुसरें वाचप भाग्यवन पावलो आमकां सांगता पातकी जिवीत पयस करूंक आनी बरें जिवीत जिवन जे हांवें केलां जे पातक हांवें केलां जे वायट आनी दुसऱ्यान केलां ते विसरूंक ते फकत विसरूंक कुंसार जावन to do confession आनी बरें जिवीत जेजूच्या मोगान जेजूच्या उतरान नवें जिवीत जिवंक सदांच मोठीं दवरात सदांच मोठीं दवरात देवान आमकां केन्नाच अधिकार दिवंक ना देवान आमकां अधिकार दिवंक ना दुसऱ्यान लीड करून दुसऱ्यान जज करून जो कितें वायट करता तांकां जज करून आमकां अधिकार दिवंक ना देवाकूच एकल्याकूच अधिकार आसा जज कास्तीचे फॉर्मान देवाक एकल्याकूच अधिकार आसा आनी जायते फावटी देव अधिकार आसा पूण देव आमकां जज करिना जेन्ना आमी कुंसाराक वेता जेन्ना आमी आमची पात्रीक आमी सांगता वा देवाक आमी सांगता देव आमकां जज करिना तो म्हणिना हांव कितले व्हडली पातकां केल्या कितें हांव तुका जज करता हांव तुजी पातकां बक्षिना असो देव केन्नाच म्हणिना देव सगळीं आमची पातकां बक्षिता कितेंय जावं कितली व्हडली जावं कितली ल्हान जावं देव आमची पातकां बक्षिता देवाक अधिकार आसा जज करूंक तो जज करिना आमकां करपाक आनी दोळ्यान तो दाखयता आनी जेजू हेंच करून हाचे शिव वर्तमान आमकां सांगता हाचे शिव वर्तमान फारिसेव आनी लोक शास्त्री पोद्वान सापडलेले वस्तूंक घेवन जेजूशी येतात फुडें सुवातेर तांकां फकत बायलूच मेळ्ळी दादलो फुडें गेलो काय जेन्ना अडल्ट्री करता तेन्ना दादलो आनी बायल इनवॉल्व आसता पूण तांकां फकत बायलूच मेळ्ळी दादलो फुडें गेलो काय दुसरे सुवातेर हो कायदो पोद्वारान सापडलेले बायलेक फातरावन मारूंक हो कायदो फकत बायलेकूच दादल्याक कित्याक न्हू जस्ट थिंक अबाउट दीस आनी जेन्ना हे वस्तोरेक फातकान सापडलेले वस्तोरेक जेजूशी हाडटा जेजू तिका जज करिना तिका कांयच म्हणिना पूण जेजू म्हणटा वच आयसून पातक कोणाका जेजू दोन शास्त्राचें जिवीत तो जाणा ते कशे भाशेन ते जियेतात तो जाणा जेजू त्या बायलेचें जिवीत तो जाणा तशें जेजू आमचे सगळ्यांचें जिवीत तो जाणा आमचे स्ट्रगल्स आमी कित्याक पातकान पडटात ते जाणा तो जाणा पूण तो आमकां नीट करिना तो आमकां जज करिना आनी आमकां म्हणटा वच आयसून फुडें आनी केन्नाच पातक करिनाका तेतूच्या इश्टानो जायते फावटी आमी पातक करता जायते फावटी नोइंगली ऑर अननोइंगली इंटेंशनली ऑर अनइंटेंशनली आमी पातक करता आमी दुसऱ्यांची नीट आमी करता आमी दुसऱ्यांक जज करता दुसऱ्यांक आमी फॉर्मोन खास्तीचे फॉर्मोन आमी मारता दुसऱ्यांचें नांव आमी पिड्यार करता दुसऱ्यांक आमी वायट करता दुसऱ्यांक आमी वायट नोदरेन आमी पळयता आमी आमची चूक आमकां दिसना पूण आमकां दुसऱ्यांची चूक आमकां दिसता अशेंच ताणें टेम्पटेशन येता तेन्ना आमी जेजूच्या उतराचो आमी उल्हास करुया जेजूच्या उतराचो आमी उल्हास करुया कित्याक जेजू म्हणटा तुमचे मोदें जाका पातक ना ताणें तिचे पयलो फातर मारचो तुमचे मोदें जाका पातक ना ताणें तिचे पयलो फातर मारचो तर आयज ह्या प्राचीन काळांत ह्या मिसान आमी मागुया आमी बरें जिवीत जिवंक पातकी जिवीत पयस करूंक दुसऱ्यांक मीठ आनी फॉर्मोन मारिना जावंक पूण दुसऱ्यांक करपाक आनी कापलीक दाखोवंक आयच्या मिसान देवा लागीं करपाक आनी पळोवंक मागुया
सगळ्यांनी उभी राहूया आणि आमचो भाव सांगूया. सोप म्हाका देवा आम्ही पातकी जाऊन आमचे सवय देव दोळ्या आणि कापून दाखवता. तेच देवाक काय बोलचो आमी सांगूया. आमच्या दोन्ही फुडाऱ्यांनी आपले पाप रोखले पोचे संदान संस्कारांतल्यान जेजू होली फावो जाली आमच्या सोडीच्या बापाची कापलूक आनी दया सुबानपणी फावो करून देवा लागीं मागुया. संवसाराच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी झुजाची हातयारां तयार करून आनी विकतें घेवन जे दुडू वापरतात तांचे बदले उदक आनी जेवण ना जावन बुकेन वळवळटेल्यांचे हाल उपद्रे सोंपोवंक ते वावरून तांकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. आमी क्रिस्ती बाबात्यांनी संदान संस्कारा वरवीं देवा कडल्यान आमचे पातकाचें बक्षणें घेताना परत पातक करिना जावन निचेव करून बापाची कृपा आमकां मागुया. हॉस्पिटलांनी आनी घरांनी आसलेल्या आमच्या पियेवंत बाबा भयणी आयचे बेटी वरवीं तशेंच तांची सेवा करून असले दयाल करुणेंतल्यान आमी तांकां बोनवसो दिवंक देवा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे जिवीत बदलूंक आनी नवसरूंक तूं सदांच आमकां आनी एक सोड ऑपॉर्च्युनिटी फावो करताय. आमचे मागणी आयक आनी आमच्या गोरसांक पावा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं.
म्हज्या भावान भयणारो म्हज्या आनी तुमचे बलिदान चड पदवेदार देवा बापाक मागता कसले जावंक मोडनाका वो पवित्र देवा आमच्या बापा पातकांक लागून आमचे कसलेच दान तुका मानूंक नाका तरी तुज्या प्रिती वोन पुतान आपल्या कुडी रोगताचे बलिदानान आमी ते तुका भेटोवचे आमच्या हातांनी घातला हे आतां आमच्या हातांतले तूं मानून घे आनी तेच जेजूच्या रोगतान आमची पातकां दूर काड पातकांच्या मरणांतली आमकां उठय आनी नव्या जिविताच्या संतोशान आमची काळजां भर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सवेस्पोर तुमची सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया सवेस्पोराक आमच्या देवाक दिवासूया सवेस्पोर पवित्र बापा सोर पदवेदार सासणाच्या देवा सोकाली आनी सर्वोताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मनशा मुखार लोचेक सांपडलेले पोदवारी बायले तुज्या पुतान जेजून पातकांच्या खास्तींतली आनी मनशाच्या दारुणांतली सोडली आनी आमचो देव भोव पवित्र आनी नितीवोन जावनी मनशा वरवीं जोडटी करिना पूण बसकोत पातक्यांक हात दिवन उबारता आनी बोगसोने दिवन शांती भरता म्हूण ताणें पुत्रांनी आनी कन्यांनी परगटलें हे आमच्या देवाच्या काळजाची करुणाय आमकांय फावो करताय म्हूण ओळखून तुजे मुखार आमी येता आनी सोदीचे सोद दरबारा सांगाती तुज्या मोवार दोयाल काळजाच्या किर्तन आमी निरंतरी गायता तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान घालून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी मोगात आपले खोशेन खोश मरण सोंसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोले हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर तुमची त्याच पयलीं जेवण जातूच आनी काळज घेतली तुका नव्यान घेवन वाचलो ही आपल्या शिसांक दिली आनी मोलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातांतले पियात हे म्हज्या वखदाची काळज नव्या आनी सासणी कळराचे हे नगत पातकांचे बोगसांनी मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वावरतले हे म्हज्या उद्यासाक करात मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काळ तुका समर्पिता तुजे मुखार घेवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवटोले आमा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रताय मागता. सर्वेस्परा त्या पितुलेच्या विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उलास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी कार्डिनल फेर्नांड आमच्या गोरी बापा, सिमिया आमचा आदारी दीस आनी सगल्या याज्ञीक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वापरे. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयण्यांची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोती मेलेल्या सोमेस्तांक तुजे पोचोवीत मोगामोल पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माया सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन सुसे भाग्यवन दोन दुता आनी सौकाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटोवंक तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतान त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू कांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा सोड वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां आमच्या सर्वनाची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेले तेतलाक आमी ती दवरून आमच्या बापा तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी जाता सकाळ तशी संवसारांत आमचो आनी आमची सेवा तुज्या आमची पापां आनी आमकां सर्वेस्पराचो वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत संवस्कार आमकां दी. सर्तीच्या सुखांत आनी आमच्या सवलंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी भरवशायेन अपरेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकुती सोड पापांतली सुटोय आनी सोड अपघातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुताक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचे भावताचे दिसता आनी तुजे खोशे पळमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेता आमी वागून चलयता सासणाच्या सासणां सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शेल्यांच्या जेवणांत आपयला ती सुभाग. आसा थंयसरूच थांबात. आमी येवन तुमकां कमी दितले.
आमी सगळीं जाणां आमचे कडेन धांवया. जेजू आमचे भितर जियेता.
देव आमचे भितर आसा. आमी कोण तर देवाची मंदिर. जशी भशेन जेजू पवित्र साक्रामेंतान जियेता तेच परी आमच्याय तो घरच्यांनी जियेता. ताका आमी सगळें जें दिलेलें आसा तितलें पूर्णपणे ओपून दिवया. त्याच मागण्यांतल्यान जें बाबलोन शिश्यवरान म्हणलें आनी तो जियेलो तेच भशेन आमी जियोया. हे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें म्हाका दिलां. ताच हांव दिता कित्याक तें सगळें तुजें. तुजी खुशी प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. सगळीं आमची पातकां, सगळीं आमच्यो वायट सयो, सगळे आमचे येवजण्यो, आमची भावना, भिरांत, राग, कित्याक लागून ती उजवतात ते पर्यंत आमी ताका सगळें विटयल्लें आसा. ह्या परतून घेवचें न्हय, ताचेच सगळें दवरून आमी पुरी स्वतंत्र जावया. जेजून बरोवन आमचें जिवीत जावया. प्रार्थूया. पोमोगाल बाबा, रोजी जेजू मुखार उबी जाल्ली पोदवा वस्तोरी ताच्या उतरांची कोर्सां आनी काळजाची दोळाई पापून शांती घरा गेली. हीच कोर्सां आनी दोळाई ह्या दिसान आमकांय चाकोंक मेळटली. हे खातीर आमी तुका ते वाचता आनी तुजी शांती घेवन परत घरा येता. आनी ह्या फुडें पातकान पडना जावन विस्वासान तुजे कृपेचे बोल मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवान. बसूया. हांव सगळ्यांक दिलवासता, चड करून आमच्या सोबीच्या बापाक, कित्याक ताणें ताच्या पुताक आमचे सगळें धाडलो आनी आमकां ताणें जेजू सगळें आपणायली. आमी ताचीच भुरगीं, पूण आमी पातकी स्वयं घेवन भोंवताल्या. जेजू वरवीं आमचे सगळें पातक ताणें काडून उडयलां. आनी जेजू आमचे काळजांनी जियेता म्हणटच ताचें पवित्रपण आमचें सगळें आसा. हें पवित्रपण आमी सदांच जियोया. आमच्या चिंतनांनीच आमी रावचें न्ही, ना म्हणून आमच्या पातकांनी, पूण जेजू सगळें आमचें जिवीत दवरया. ताका लागून आनी तुका कितले फावटी कितलीं वर्सां जालीं सांगत आसा, सुस्कात सोडटना जेजू 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 म्हणून सगळीं आमची चिंतनां, भावना, ह्यो आठवणी सगळ्यो ताचें सगळें दवरा. तो पुसून काडटा आनी मागीर सुस्कात देताना ताका आमी स्विकारया. जेजू आमचे कुडींत मनांतल्यान भरोन येता. तो आसा, पूण हे परी सुस्कारांतल्यान तो आमचे सगळें विकता आनी आमी सुस्कार भायर सोडटना ताचे सगळें विकता. हें तुमी आयकलां न्हय? कितले फावटी हांवें तुका सांगलां. हे भाशेन जियोया. चड करून रातची कोंक्याक प्रत्येक मनीस जावन अशें एक सुस्कार जेजू 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 म्हणून. कितलीं चिंतनां यो, कसलीं यो, बरी वायट पोसली कसलीं जावं दी, चिंतनां वो भावना, राग, भिरांत, द्वेश सगळीं आयली केल्यार जेजू जेजू म्हणून भायर काडा. जेजू भितर घ्या आनी ही प्रॅक्टीस करात. रातची इच्छा दी. उठली म्हणटच सकाळीं परतून तें कोण घ्या
आनी पुर्तुगीज भाशेन करात. कित्याक लागून? कित्याक तुमी एक नवी रचना जेजून आमकां घडोवन हाडल्या, तो रचनार आमचो तुमी जर ताका तुमचें जिवीत दिलें जाल्यार तो सगळें तें बदलून काडटा. आनी तुमचो विस्वास ना, तुमचो विस्वास तुमचेरूच आसा, ताका लागून हो बदल घडोवन येना. आमी ताचे सारकें जायना, आमी तेच बदलून घेवन आसा. आयज आमकां ब्रदरीन सांगलां ना, ह्या फुडें तशें नाका. सगळें आयलें की ना ह्यो आठवणी जेजू सगळें दिला. आनी सकाळीं हे भाशेन केलें की ना आमी एक नवी रचना सकाळीं ताचें सगळें आमी घडोवन येता. तो आमकां घडोवन हाडटा. नाजाल्यार कसलो देव तो देव सारको, पूण आमी सारकी न्हय. पयलींची आमी ताची भुरगीं, पूण तरी पूण आमी आमकां जाय पळय तशेंच करता. आपल्यापणानूच आसा. हें मागणें तुमकां देव पडत रावन संदी. तें तर जाय ना जायत सारकें तुमी सायबीण माय बरोबर नमाज मेरे म्हणीत राव भितरल्या. नमाज मेरे सदांमरे सगळें लोक म्हणटात. तशें नमाज मेरे सदांमरे न्हय, आख्खी मागणें म्हणपाचें. भितरल्यान ती प्रॅक्टीस जावंक जाय. आनी कितें जातलें, तिची उतरां आमचें सगळें घडोवंक लागलें की ना मागीर देवांचा आमी पयस रावतलो. नाजाल्यार ही नाका जाल्ली चिंतना येतात. ना ही आयली की ना सगळीं सायबीण माय बरोबर जोरात ती आमकां जेजूच्या पोटान उतरी. जेजू आमचे सगळें जियेतलो आनी खरी क्रिस्तांव आमी जातले. हें मनांत दवरा. नाजाल्यार आमी तेच भशेन जियेतले. आनी आमकां सगळीं पेकोवणी मेळटली, गॅरंटी. कसलीच दुयेंसां येवं आमी भिरांत ती जेजू सगळें करतल्या, भिरांत आमची सगळीं पुजा करतल्या. तो आमकां आपल्या काळजीदारपणान धरतलो आनी आमकां सगळ्यांक भुरगोवंक पावतलो. तर आतां हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पयले स्वातेर आनी एक पुतळो आमकां हाडलेलो आसा, म्हजो म्हणून ताचेर आमी बेसांव घातलेलें आसा. तर आमी ताका देव बरें करता. पूण हांगसर मांडावळ करपाक आमचे भाव संकृष्णांव भाव हांगसर येतात. तूं घेता आनी तांकां चाय दिता, बाकीचे बरयता. मेरी येता आनी सकाळची मातशी बंदोबस्त करता. पूण आमच्या भावान हुकोन हें माटो घालूंक जाय आसलेलो आनी कदेल हाडूंक जाय आसलेल्यो ती मंडोळ ताणें केल्ली आसा, पुलिसांक हाडलेली आसा. ताकाय देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या जाणांक वावूक केल्या. तर आमचो सफाई करता ती आमची कोंकणी भावां मेळना, ती हांगसर सदांच करता. वर्सां जालीं ती पेन्शनरी उदकूय काडून दिता लोकांक. तर ती हांगसर वावुरता, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. आमचे बायल अभियाला सदांच येता आनी गायन करता. तिचो दुसरीं कामां आसात, इगोर्जेनी आमचे भजन कितें करता आनी हांगसरूय ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आयज तिचो कॉन्सर्ट आसा. कॉन्सर्ट म्हणजे एका वराचो प्रोग्राम सांता मोनिका गोंयांत आसा. वयर तिचो सांता अगोस्टिनाची तिचो स्वांग सांगेर तिचो कॉन्सर्ट आसा. भुरग्यांक घेवन ती मोत पेट म्हणटा पळय जेजूच्या मोडनाचे विशयी जी गायनां आसात ती तिचो घेतले. तर सांगे तिचो तो प्रोग्राम आसा तिचो थंयच्यान वचून जाता तिचो. त्या भायर आमच्यो सिस्टरी येतात. सिस्टरी हांगसर आतां खूब मदत करूंक लागले, कित्याक लोक वाडलेलो आसा. आयज मातशी आमची चूक जाली आमी बोल झाडूंक ना म्हणून, पूण फुडें आमी सगळी बंदोबस्त करतल्या बरे भाशेन हें सगळें सारकें जावंक जाय. कित्याक लोक आतां खूब येवन लागलेलो आसा. आतां फुडले फावटी 6 तारखेर मायेचे सायपाक (483 वर्सां भोगतात. 483 वर्सां भोगतात तो गोंय आयलेल्याक. मायेचे 6 तारखेर 1542 वर्सां ते गोंया पावले आनी इतलीं वर्सां जालीं आजून देवस्थान ताचें सगळें आसा. तो आजून आमकां ओळून घेता, जेजूशी वखता आनी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक क्रिस्तांवाचें जिवीत जिवंक तो आमचे पासून मागता, विनंती करता. आनी कितली बेसांव एक आमची भयणीन आयज म्हाका सांगलां
तिणें आपल्या चेडे पासून चेडो आयिल्लो मागलेलें आनी तांकां तें काम जाय आसलें. काम मेळ्ळें म्हणून ती एकदम संतोशान आयिल्लीं आसा आनी थोडी देणी पुराय करून दिल्लीं आसा. सगळ्यांक पावचें ना पूण आमची पळय कोण भाव इच्छा तांकां दिता म्हणटच ती भशेन कितलेच्यो मिलाग्री जाल्ल्यो आसा, कितलेची मागलेलीं मेळ्ळेलीं आसा, तर आमी देवाशी काळजान देवा कारतां दिवया. आतां कोणी आमी 3 वर्सां जालीं, 483 वर्सां जालीं, आजून देवस्थान चालू आसा. कितलो लोक आतां हांगसर येवंक लागलो. पयलो कितलो येतालो शिमोरूच पुणे येताले. आतां कितलो आतां 500 तरी लोक आसा, बरे सुबेज आसा. तो ते भाशेन वाडत वता. कित्याक लागून तें देवस्थान तो आमचे पासून मागता. तो आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. ही सिस्टम करच्याक आमच्या एका भावान आमकां मदत केल्ली आसा. मी म्हणून ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. बाकीचे हांगसर आमकां मदत करतात. तरेची मदत दी ताका सगळ्यांक वाचता देव बरें करूं. कोणाक विसरलो जाल्यार तें तुमी जाणो जायात. फुडें हांव बरोवन हाडटलो कोणाक देव बरें करूंक जाय म्हूण. सगळ्यांक देव बरें करूं. तुमकां सगळ्यांक कित्याक तुमी व्हडा भावार्थांत येतात आनी फुडले फावटी 483 वर्सां भरतात म्हणून आमी भारी हांगसर येवन बरें आमचे दिवसां दवरया. आतां म्हाका म्हज्या मनांत एक जातालें की आमी थोडीच गायन निवडया. कित्याक सगळ्या जाणांनी ती बरी भाशेन काळजान घाल म्हणून जातलें. तर आमी ती फुडें तुमकां हांव दितलो ती तुमी मनांत धरात, काय प्रॅक्टीस करात आनी या. आतां हांव फादर जेसनाक देव बरें करूं म्हणटा. हांगसर आनीकूय थोड्या जाणांक देव बरें करूंक जाय. पयलीं स्वतेक बॅन्सी हांगसर जे वावर करता मिडियाचो ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. पुण्या सान काल सांगे दनपारां ते भायर सरोन लाडू आमकां हाडटात. कोण ते कोंकणी भाव आमचे. पुण्यान सान लाडू आमकां येतात. तर हांव तांच्या मालकाक देव बरें करूं म्हणटा. तो बरो ना पूण तरी पूण आख्ख्या देशाक तो लाडू धाडटा आनी आमकां ही भशेन तो काल सान ते आतां प्रवास करतात. आतां पावलेले आसात. तर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक. जाल्यार आमकां दुसरें म्हणून तूं ज्यूस दिता आमचो आदिकलो भाव. ताणें सांगलें नांव घेनाकात म्हणून. दुसरो भाव आमकां उणें दिता. आतां उणें ते उणें जालें कित्याक आमी जो लोक सुबेज जालो. तर आयज आमी तुमकां दुसरे भशेन जेजून तांकां मोडून दिलें तेच भशेन आयज आमकां मोडचें पडटलें. कित्याक फुडें जीव मिलाग्री करतलो आनीकूय आमकां मेळटलें. तर ताका लागून आनी कोणाक आहा देव बरें करूं म्हणटा. तर आमच्या फादर जेसनाकूय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ताणें हे दीस आमचे पासून पळयल्ले आसा आनी ताच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद लागता. आतां सगळीं जाणां उबी रावया. दीस जातकूच तुमी सगळीं जाणां बसा. आमी येता. पयलीं स्वतेन हांव सगळ्या जाणांक शिवरायता पवित्र उदक. बाकीची मागीर तुमी लायनीत राव. सगळीं लायन करून या आनी खेळ करूं नाका. लोणी नाकात नाल्यार हांगसून लूट जावन कोणें पळोवप जाल्यार जालें. तशें जावंक पळोवना. केन्नाच जावंक ना. जावचें ना. तर तुमी एकदम मानसिकेन चलतात वागतात म्हूण जाणा. तर पयलीं स्वतेन तुमी सगळीं जाणां बसात. दीस जातकूच हांव शिवरायतां. गायन जातलें तेन्ना हांव सगळ्या जाणांक शिवरायतां. मागीर आमी तेल तुमकां लायतले हे सायडीन उतर करतात. देवाचेर आशिर्वाद करता. म्हणून हे भाशेन ही मांडावळ आसतली शेवटची. थँक्यू. सोयीस्कर तुमचे सगळे आसूं पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमची सदांच आशिर्वाद करूं. वचुया देवाचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागले. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक जेजूच्या मोगान तुजे खाली सगळेच लागतले. देखीक जेजूचें नांव आनी सगळ्यांची बरी खबर परगटून देसा देसान तुगेलो आनी तुजो जीव जगलो. ते पासर पापान तुका स्वर्गाक मोडून बोल्लो आनी संवसाराक तुजी कूड लेगून तूं सोंपली गेलो.
हे देणे खातीर संतोषान पापाक केले आसता आनी आतां आमचे पास्ता तुजी विनवती आमी मागता. आमच्या वाटेक पापाक मागतात असले जाल्यार तुजे विनवती पिशाची पावय म्हूण आमी मागता आनी स्वता पासता तुज्या बराबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोले बापाक वाकायता.